गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां येवकार। आयज दिसभरान कितें कितें घडामोडी जाल्यो, म्हत्वाच्यो खंयच्यो घडणुको आसात ते विशीं आमचे साताचे बुलेटिनात तुमकां बातम्यो पळोवपाकच मेळटल्यो। पूण त्या बातम्यांचो एक धाकटो नियाळ आयज आमी जाणून घेवया। आमी पयले वचुयात आमचे सिनियर सब एडिटर रश्मी नरसे हाचे कडेन की आयज ताणें म्हत्वाची खंयची बातमी केल्या ते। रश्मी, आयज कितें म्हत्वाची बातमी आसा? सुशांत, आयज एक महत्वाचें विधान जाला। पेडणेच्या झोनिंगाचेर सध्या वाद तयार जाला आणि स्पेशली जीत आरोलकर जो मोगोचो आमदार आसा आणि दुसरे वटेन सुदीन ढवळीकराचें आयचें विधान खरेंच म्हणजे इट इज लायक कितें घडटात। एका पक्षान दोन प्रतिक्रिया अश्यो व्यक्त जाल्या। सुदीन ढवळीकर हांणी ह्या झोनिंगाक तेंको दिला। 1,40,40,00,000 चौखण मिटर जी जमीन तेतून जे झोनिंग जाता तेका आपलो फूल सपोर्ट आहा, थंय जावपाक जाय आनी पेडणेची उदरगत जाता तेतून अशे प्रकल्प जाता, वेगवेगळे प्रकल्प येतात तेन्ना झोनिंग जावपाची गरज आसा अशें विधान तांणी केलां। सो नक्कीच एकाच पक्षान दोन मतां आणि आमदार एक म्हणटा आणि मोगो पक्षाचो जो मुख्य आमचो जो लिडर आसा तो एक म्हणटा। सो खरेंच पेडणे प्लॅनिंगाचे झोनात नक्की राजकीय घडामोडीचेर कितें चल्लां हो सध्या प्रश्न आहा आणि महत्वाचें म्हणजे विश्वजीत राणेंक सुदीन ढवळीकरान सपोर्ट दिला ह्या विधाना वयल्यान। आयच्या दिसांतली सगळ्यांत म्हत्वाची बातमी जी जावन आसा जी सुदीन ढवळीकराचें वक्तव्य, जीत आरोलकरान जे स्टेटमेंट केल्लें की जीत आरोलकराक हो झोनिंग आराखडो नाका, ताजेर मोगोपाचोच फुडारी सुदीन ढवळीकर सांगता की 1,44,00,000 चौखण मिटर रुपांतरीत जाल्यार कांयच फरक पडचो ना, कित्याक तर पेडणे तालुको हो सगळ्यात व्हडलो तालुको आसा ताका लागून कांयच फरक पडचो ना अशें म्हणटा। दुसरे वटेन ताणें अशेंय म्हटलां की पेडणेकारांक जाय जाल्यार तांणी करचें, नाका जाल्यार तांणी नाका करचें अशें स्टेटमेंट केला। सो हाका लागून कळना कितें जालां तें नेमकें पक्षा भितरच मोगोपाच्या घुसपा गोंदळ जावन आसा। आतां आमी वचुया आमचे न्यूज अँकर समिधा कुंकळकरा कडेन। समिधा, आयज तुवें खंयची बातमी केल्या? गोंयांत खुबशीं खाजगी विद्यापिठां आसाच, पूण तेच बरोबर मुख्यमंत्री असो म्हणटा की गोंयांत खेळा विद्यापीठ लेगीत येवचें, कारण गोंयांत अशे खुबशे तरणाटे आसात जांकां खेळा विशीं आवड आसा आनी तांकां जर अदीक शिक्षण ह्या विशीं मेळ्ळें जाल्यार ते खूब बरें जातलें, ते खेळा मुळो खूब बरो फुलयतले आनी ह्याच निमित्यान विदेशाचे तरणाटे गोंयांत शिक्षण घेवपाक येतले। तर मुख्यमंत्र्यान तांकां येवकार दिला। थँक्यू। ही सुद्धा आजच्या दिसांतली खरीच महत्वाची अपडेट जावन आसा। हेर बाकीची खाजगी विद्यापिठां गोंयांत आसात, पूण खेळा विद्यापीठ जावचें अशें मुख्यमंत्र्याक दिसता। राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्लें एक महत्वाचें विधान आसा। आतां हे खेळा विद्यापीठ केन्ना मेरेन येतलें तें पळोवचें पडटलें। आतां आमी वचुया आमचे गांवगिरे क्वीन उशा झरावकारा कडेन। उशा, कितें बातमी महत्वाची? आयज कांय नुस्त्याचे जे रापणकार आसात तांच्यांनी बाणावलीचो आमदार वेंजी विगसाची भेट घेतली आणि तांच्यांनी एक नांव लॉन्च केल्या जे गोंयच्या नुस्तेकारांचे फेडरेशन, आणि हे 14 ऑक्टोबराक 4 वरांचेर तांचे सगळे नुस्तेकारांनी एकठांय येवन ते कन्फर्म करतले आणि हाचो फायदो जातलो रेफ्रिजरेशन एवरी पॉयंट। म्हळ्यार तो कितें म्हणटा की वेंजी म्हणटा जंय जंय पाती वयर काडटात थंय तो आसतलो, आनी दुसरें म्हळ्यार नुस्त्या मार्केटां आसा थंय हायजीन पळयतले आणि ज्यो नुस्तेकारांक येवजण्यो लागू जाता तांकां लाव मेळना तेचेर ते डिस्कशन करतले। आणि चवथी गजाल आसा ती प्रत्येक गांवांत टिटो आसतलो आणि त्या टिट्यार नुस्तेकारां खातीर टॉयलेटी आसतल्यो। हे सगळे ते विस्तारान 14 तारखेर डिस्कस करतले। आणि जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार कुडतरेच्या शेतकारांक सरकारान सांगलेले की 6 रुपया सबसिडी दितले, पूण तांकां 2 रुपया दिल्या। शेतकारांची इतलीच मागणी आसा की ते 6 रुपया जे सांगलेले आसा ते 6 रुपया सरकारान दिवचे, आणि तेंचें म्हणणें आसा की पोरू तांकां शेती वेवसायांत मातशें लुकसाण जाल्लें आणि ओनू मातशें तांकां बऱ्यांतले बरें भात मेळ्ळ्या। ह्यो आमच्यो दोनी पुराय बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7 PM बुलेटिनान। ह्या वर्सा भात शेतीचें उत्पन्न खरेंच बरें जालां, पूण सांगिल्ल्या प्रमाण सरकारान जें आश्वासन दिलें की 6 रुपया जी तुमकां सबसिडी दितले, पूण आतां खंय 2 रुपया सबसिडी मेळटा। शेतकारांनी इतलेंच मागलां की उत्पन्न बरें जालां, जे 6 रुपया सांगलेले ते 6 रुपयाच दिवचे म्हणून। आतां हे 6 रुपया मेळटात काय ना ते पळोवचें पडटलें। आतां आमी वचुया आमचे न्यूज अँकर आनी सब एडिटर संजना कडेन। संजना, कितें महत्वाची बातमी आहा?
आयज हांवें 2 बातम्यो केला. पयली म्हणजे वर्ल्ड कप आमचे चालू आसा. वर्ल्ड कपाच्या भारत अफगानिस्तान मॅचीचेर बॅटींग प्रकरणान पर्वरी पुलिसांनी पियण वाठारांतल्या एका खाजगी बंगल्याचेर धाड घालून 3 कर्नाटकाच्या म्हणजे 3 जाणांक अटक केला. तांचे कडल्यान मोबायल फोन्स रावटर बीन धरून वट्ट 1 लाखाचो मालवत जप्त केला. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार उमेदीची आसा. आमचो दूधसागर जो गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो गसगसो आसा त्या गसगशाच्या म्हणजे एका पर्यटनाक आयच्यान सुरवात जाला. आमदार गणेश गांवकर हांच्या हस्तुकी आयज हेका सुरवात जाली. आमदार गणेश गांवकर हाणें टूर ऑपरेटर्सांक अशें सांगलें की पर्यटकांची जतनाय घेवन तांचे सुरक्षेचे नदरेन तांकां सगळ्यो फॅसिलिटीज बरे तरेन प्रोवायड करून तुमचो धंदो बरे तरेन चलया अशें आवाहन टूर ऑपरेटरांक आमदार गणेश गांवकर हाणें केलें. दूधसागराच्या पर्यटन सिजनाक आयच्यान सुरवात जाल्या. पयल्याच दिसा पर्यटकांचो प्रतिसाद तितलो बरो नासलो तरी आसतना पर्यटकांची सुरक्षा खूप म्हत्वाची आसा. तांचेरच वेवसायिकांचें पोट चलता. ताका लागून जे टूर ऑपरेटर्स आहात थळावे तांच्यांनी पर्यटकांची सुरक्षा लक्षात घेवन आपलो धंदो चलोवचो अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. आतां आमी वचुया आमचे सिनियर रिपोर्टर समीप नार्वेकरा कडेन. कितें अपडेट आहा म्हत्वाची? आयज तिसरी फायनान्स कमिशनाची बसका जाली पर्वरी दीनदयाळ हांगासर दीनदयाळ भवन हांगासर. ही बसका जाता तश्यो म्हयन्यान एकदां नाल्यार केन्ना 6 म्हयन्यान ठरावीक येना. पूण ह्या फावट जे रजिस्टर्ड NGOs आसात गोंयचे रजिस्टर्ड NGOसा बरोबर तेंच्यांनी बसका घेतली आनी जे NGOचे वांगडी आसात तेंच्यांनी कमिशनर आसा स्टेट फायनान्स कमिशनर बाकीचे फायनान्स सेक्रेटरी म्हणत गोंयचे तेंच्यांनी आपलें सजेशन मांडलें. तेंचो एक मेन मुद्दो म्हणटा तो पंचायती राज. पंचायती म्हणटा त्यो मुळाव्या पावंड्याचेर ग्रासरूट लेवलाचेर बळकट करप आनी तो बळकट समज त्यो जातल्यो तांकां न्ही मॅक्झिमम जाता तितले पावर दिवप. आनी चडश्यो पंचायती निधीक लागून जे चड येणावळ हाडूंक शकनात त्यो जाम जाल्यात तांकां रिवायव करप हे तेंच्यांनी मुद्दे मांडले. आनी एक म्हणटा ते फेलो फार्मींग म्हणटा ते हांगासर खुबशे शेतकार आसा तेंची जमनी आहा पूण कांय कारणांक लागून ते शेतान देवनात आनी त्यो शेतां तश्योच पडीक उरल्यात. जे शेतकारांक आमी सबसिडी दिता आनी खुबशे कितें निधी आहा तितून खंय तरी व्हडली वाड करची आनी जेणे करून जे शेतकारांनी आतां शेतां सोडल्यात आपली शेतां रोवपाची त्या खंय तरी परत येतले. मागीर एक दुसरो म्हणटा तो कोयराचो विलो आनी क्लायमेट चेंज आड झगडपा खातीर आमी रिन्युवेबल रिसोर्सीस आसात ते रिन्युवेबल एनर्जी कितले परीन आमी यूज करपाक शकता हेजेर तेंच्यांनी सजेशनां दिली. गोंयचो रापणकाराचो एकवट गोंयचे फुडले पिळगे खातीर अशे हेर वांगडे आसले आनी फॉर्मर एग्रीकल्चर डायरेक्टर बी हितून आसले. ही आसले आयज NGO वांगडा. आतां मागीर फुडले आसतली काय जे बाकीचे हे आसतले इंडिविज्युअल आसतले 18 तारखेक तेंच्यांनी सांगलें मिटींग आसतली पूण कमिशनरा कडेन आमकां उलोवंक ना. ते म्हणलें इट्स अ नॉर्मल मिटींग हे फक्त डिस्कशन आसा सिग्निफिकंट डिसिजनाक अशें कांय जावंक ना. ते म्हणटकीर आमी आमची सजेशनां घातला. आतां हे सजेशन इम्प्लिमेंट करप काय ना हे कमिशनाचेर आसा ते फुडें व्हरपाक. 2 कमिशनां एक स्टेट फायनान्स कमिशनां आनी एक सेंट्रल फायनान्स कमिशन वित्त मंत्रालय ही कमिशनाची बसका आफयता. हितून निधी दिवप सेंट्रलांतल्यान समज गरज पडटा सेंट्रलांतल्यान निधी घेवप हेजेर सगळी डिस्कशनां चलतात. फायनान्स कमिशनाच्या बसकेत एक म्हत्वाचो विशय चर्चेक आयलो तो म्हणजे ग्रासरूट लेवलाचेर पंचायतींक घटमूट करप. खऱ्या अर्थान पंचायती घटमूट जाल्यो जाल्यार मुळाव्या पावंड्यार बरे तरेन उदरगत जातली पूण सरकारान पंचायतींचे कांय अधिकार काडून घेतल्यात. आतां हो विशय खंय मेरेन पावता ते पळोवया आनी फुडें वचुया ऐश्वर्या कडेन. आयज ऐश्वर्या खंयची म्हत्वाची अपडेट आसा? मडगांवांत रोड ब्युटिफिकेशन करपाचो टेंडर पास जाला. सो ताका लागून दिगंबर कामतीन थंय पळोवणी केल्या उपरांत जे बेकायदेशीर जे अतिक्रमण आशिल्ले ते तांणी काडपाक सांगलां. तशेंच आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार आयज दाबोळे एक्सिडंट जालो. 2 बसी म्हणजे एक कदंबा बस आनी एक प्रायवेट बस ती एकामेकाक सायड मारताली खंय. सो सायड मारतना जो एक सायडीक ट्रक पार्क केलेलो पळय त्या वचून थंयसर वचून प्रायवेट बसा तेणें धपको दिलो. सो तितून 4 जाणां आहा पळय ती पॅसेंजर इंजर्ड जाली. सो इंजर्ड जाली. सो ताका लागून गाडी बस हे कितें चलयतना सांगलें जतनायेन चलोवपाची एकामेका सायड मारची ना आपल्या जिवाची कॅर घेवची. थँक्यू. खरें म्हटल्यार ही एक म्हत्वाची अपडेट आसा.
रस्त्यावयल्यान यूज करतना खुबश्यो खाजगी बशी वा केन्ना केन्ना कदंबा बशी सुद्दां एकामेकांक ओवरटेक करतात. ओवरटेक करतना दुसऱ्या प्रवाशाचो जीव बाबा धोक्यान आसा हे खंय तरी ते पळयनात. तांकांय बाबा हेजेर खंय तरी वयता आसतना एक जो कदंबा महामंडळा हांचे आनी जे खाजगी बस धनी आसात तांणी हेजेर खंय तरी एक ठोस निर्णय घेवचो पडटलो की रस्त्या वयल्यान यूज करता आसतना ओवरटेक करचो न्हू किंवा फास्ट वचचो न्हू. आता आमी वचुया आमचे उत्तेजा गांवसाचे कडेन. कितें अपडेट आसा? आयची म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार आयज हांवें IITची बातमी केल्या. तुमकां खबरच आसतली की IITचो विशय हो फाटल्या 4 वर्सां सावन गोंयांत गाजता. पयलीं IIT 70ंतल्या शेळ मेळावली ह्या वाठारांत येवपाची आसली, पूण थंयसर लोकांनी विरोध केल्ल्यान IIT खर विरोध केल्ल्यान तो प्रकल्प थंय उबारूंक जावंक ना. मात थंयच्यान IIT मंत्री सुभाष फळदेसायन सांग्यार व्हेली. थंयसरूय लोकांनी विरोध केलो. थंयसर 144 कलमूय लागू केले. थोड्या दिसां खातीर हो विशय आतां थंड आसलो. मात आतां खंय तरी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या. तातूंत IIT ही रिवणा वाठारांत जातली अशें परिपत्रकान सांगलां. मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलां म्हजें काम आतां जालें, आतां फुडली प्रक्रिया शिक्षण खातें करतले. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आयज संजीवनी साखर कारखान्याच्या ऊस उत्पादक संघटनेची पत्रकार परिशद जाली. तातूंत तांच्यांनी इथेनॉल प्रकल्प संजीवनी कारखान्यांत हाडपाक मान्यताय दिवची म्हणून सरकारा कडेन मागणी केल्या. सरकारान जर ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिली जाल्यार हो प्रकल्प सुरू जावपाची शक्यताय आसा अशें तांच्यांनी म्हणलां. मजगतीं तांच्यांनी वचून समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांची भेट घेतली, तांच्या कडेन भासाभासूय केली आनी हे विशयी सुभाष फळदेसायन सांगलां की इथेनॉल प्रकल्प हो संजीवनी साखर कारखान्यांत जातलो आनी ताका सरकार मान्यताय दितलो अशें ताणें सांगलां. संजीवनी साखर कारखानो बंद पडून कितलींशींच वर्सां जालीं. ताचे सुवातेर आतां इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपाचो प्लान आशिल्लो, पूण इथेनॉल प्रकल्पाचो जो प्लान आहा तो मदींच खंय तरी फसलो. शेतकारांक चिंता पडल्या की आतां आमचो फुडार कितें. सरकार एक वटेन सांगता की इथेनॉल प्रकल्प सुरू करतले, पूण ठोस कितें सांगपाक तयार ना. आतां शेतकारांनी मागणी केल्या की इथेनॉल प्रकल्प आहा जो साखर कारखान्याच्या जाग्यारच हाडचो. दुसरे वटेन जो IIT प्रकल्प आहा गोंयान येवपाक आशिल्लो IIT प्रकल्प काणकोण सांगे उपरांत शेड मेळावली उपरांत परत आतां सांग्यार असो प्रवास चालू आसा. रिवणा खंय तरी सुवात पळयल्या 11 लाख चौखण मिटर जमीन निश्चित केल्या, पूण तेजोय कितें फुडार परिपत्रक जारी केला, पूण थळाव्या लोकांचो विरोध अजुनूय कायम आसा. ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या 7च्या बुलेटिनांत. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव सुशांत गांवस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनांत पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य